म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आमी कितें म्हणून पळयता सायबीण माय जाणो की तांगेर आतां सोरो ना म्हणून, आनी ती आपलो फुडाकार घेता, आपल्या पुताक सांगता तांकां सोरो ना. कितें जातलें तें ती नोकळो, जेजू मात जाणो, पूण तोय म्हणटा म्हजो वेळ आजून येवंक ना. म्हणटच ती म्हणटा तांकां तो सांगीत तितलें करात. तांकां सांगता ती दोणां बरात म्हणून वता, तो भितरले भितर मागणें करता आनी तांकां सांगता तो वांटात म्हणून. ताका कारबाऱ्याक पयलो व्हरोन दियात, तो मागीर बाकीचें करतलो. तो एकदम थटकता, कित्याक आदीं अशें जातालें की पयलो बरो दिताले सोरो, मागीर हलको सोरो. पूण हांगसर उलटें जालें, पयलो सोरो दिल्लो तो बरो आसलो, पूण हो आनिकूय बरो सोरो. म्हणून हें पळयात, जेजू सरशी सायबीण माय जेन्ना आमकां वत्ता, आमचे पासत विनंती करता, तेन्ना जेजू ती सांगता पळय तें तो करता. ताका लागून खूब जाणां आमी सायबीण मायशी वेतान सदांच, हांगसर म्हाका दिसना कोण रोजार करिनाच पळय तशी, ते सगळीं जाणां कोत्तात. आनी तेच कोत्ता जाल्यार खूब पाटी तुमी म्हणटल्यार म्हज्या चिंतनांनी भावनांनी खूब चलता, म्हजे स्थितींत त्या तेर्साचेर आसना. ना, तुमी अशें करात, जेन्ना ही चिंतना ही भावना येतात तीच तुमी तिका दियात, तांचे पासून तुमी मागात आनी तें सगळें बदलतलें. एक पाटी हांव असो रितीत दिताना एकलो जाणटेलो मनीस आयलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो, फादर म्हाका बिलकूल तिर्स करूंक जायना, ताका लागून हांवें तिर्स सोडला. हांवें ना म्हणलें, तशें न्ही तें. ही चिंतना भावना येतात पळय, ती भितरल्यान सान भायर सरतात आनी ती सगळीं आमी ताच्या ताब्यांत करूंक जाय. पूण आमच्यान करूंक जायना, ती आमकां मदत करता. ती आमची सगळीं भितरली कितें चलता पळय तितलें जेजूसी वता आनी तो तें बदलता आनी आमकां बरी मनशां घडून तो आमकां हाडटा. हें मनांत दवरया. आनी तो आमकां सगळ्या जाणांक मेळटा. सायबीण माय तो आमचें सगळें आसा म्हणटच ती ताचो परमस करता, ती आमकां लागीं आसा. तर अशें ह्या मारिया बेर्नादेत सुबिरो पळय आसा भुरगें, तिका सायबीण माय मेळ्ळी, भेटली मार्साबियल म्हणटा पळय त्या दोलीनी. आनी थिंचर ती दिश्टी पडल्या उपरांत 1884 वर्सा तेन्ना ती 16 पाटी तिका दिश्टी पडली. फेब्रुवारीचे 11 जुलायचे 16 पर्यंत हे भाशेन तिका दिसल्या उपरांत तिणें तिका सांगलें, हांगसर एक देवळ म्हणजे इगोर्ज बांदात. आनी ताणें थंयसर बांदलेलें आसा. मागीर तें धाकटें जाता म्हणून आनी एक रोजरी चर्च म्हणून बांदलेलें आसा फ्रांसाक. आनी थंयसर मागीर व्हडलो स्क्वेअर आसा, व्हडलो जागो आसा, थंयसर लोक मागीर थंयसर लोकांक हाडटा जो कोण दुयेंत आसा, जो आर जाल्लो आसा, ताका चलोंक जायना, कितें तरी जाल्लेलें आसा, सगळ्या जाणांक हाचेर व्हिलचॅराचेर वो ती भाजीचेर हाडटा ताका. आनी थंयसर मागीर तांचे पासून ती सगळीं जाणां व्हडल्यान मागतात, जेजू आमची काकूत कर, ताका बरी कर म्हणून अशें सगळीं जाणां मागणी करतात. म्हणून आमी पळयता कशे भाशेन तिणेन आमकां अशें सांगलां, जें आमी संस्था भोगता तें आमी अशेंच सोडूंक फावना, तें आमी सगळें जेजूक ओपून दिवंक जाय सायबीण मायचे विनवणेन. आनी ते भाशेन तें सगळें बरें जावंक लागता आनी ती आमकां बरेंपणूच मागून घेता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी लूर्द सायबिणीचें आठवण करता, मागणें करता, जे कडेन मागया
आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक तिच्या सांगाता सारच्या आनी तिचे बरोबर सगळो वावर करच्या. हांव एक पाटी आमचे भुरगे बेलगांव सावन हांगसर पांय वाटेन येताले, म्हणजे रोमार कोत्ताले, यात्रा कोत्ताले. तांकां 5 दीस लागताले. कित्याक हांगसर येताले? सायबाक मेळोंक आनी सायबाशी ताचो आशिर्वाद घेवन परतून वचोंक. ते येताना खूब पाटी ताका खूब त्रास जातालो. थोडे जाण सगळो नमन मेरी म्हणत येताले, कित्याक ती खरेपणी तांकां राखताली, सांबाळटाली आनी गोठाय बी दिताली. थोडे भुरगे एकदम गोठ आसलेले, तांच्यान ते हांगसर येवंक जायनासलेले, खूब फोड येताले. आनी बाकीचे पळय ते एकदम अशक्त आसलेले, ते सोंपेपणी हांगसर येताले. आमी हें पळयलां कशे भशेन आमी जेन्ना खालतीकायेन आमचें जिवीत सादता आनी आमची देणी दिलेली आसा ती देवाक परतून दिता, तेन्ना देव खरेपणी आमकां बरे भशेन राखता, सांबाळटा. पूण आमचेर कसलेंय तर वायट आयलें आमी भिवंक फावना. तें आमी जेजूच्या सांगाता सायबीण मायेन जशे भशेन देवाक सगळें भेटयलें तेच भशेन आमी भेटोवया. ह्या वेळार आमचें हात अशें उठीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारार जेजू आमचे भितर येता ताका आमी हाजीर जावया आनी सगळें आमचें जिवीत भितरलें आहा तितलें ताच्या नांवान भायर ताचेर दवरया. आनी तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो, बरें तें अदीक बरें करून दितलो, वायट हांदे काडून ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरून काडटलो. आनी हे परी सायबीण मायेन जशे भशेन दुसऱ्यांक बरें केलें तेच भशेन आमी तिचे सांगाता दुसऱ्यांकूय बरें करतले. जेजूक थंयसर आमी विनंती करतले तांचे पासत आनी हे परी जेजूय तांकां बरेंपणान फावो करतलो.